गोयचो पर्यटन मोसम सध्या शेळाला। गोयात येवपी पर्यटकाचो आंकडो 50% परस देंवला। विशेष जाग्यार घालपा खातीर बसका गरजेची म्हणटा आमदार मायकल लोबो। सनबर्न आयोजना पयलीं सरकारान 2.25 कोटी रुपया वसूल करचे, नाजाल्यार जातलो कोर्टाच्या आदेशाचो अपमान। नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचो गोयच्या पुर्तुगीज पासपोर्ट धारकांक जावचो ना कसलोच परिणाम। पुर्तुगीज पासपोर्ट असलेले भारतीय पासपोर्टा खातीर करपाक शकतात अर्ज। ह्या नाजाल्यार त्या मार्गान करतले खणी सुरू, सगळे पर्याय उक्ते। खण महामंडळाची शक्यता मुख्यमंत्र्यान नांव भायराम। येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो सामकोच देंवला। सद्याक हो आंकडो 50 सकयल आयला, पूण फुडल्या कांय सप्तकांत पर्यटकाचो आंकडो निश्चितच वाडटलो अशें मंत्री मायकल लोबो म्हणटा। गोंयांत पर्यटन मोसम सुरू जाला, पूण अशें आसूनय गोंयचो पर्यटन मोसम डावन पडिल्ल्याचें मायकल म्हणटा। मुखावयल्या ईडीएम फेस्टिवलाक लागून पर्यटकांचो आंकडो वाडटलो असो विश्वास ताणें उक्तायलो। So far the bookings are very less. Some places have got only 50% occupancy of the hotels till 25th, 26th, and after that there are bookings because of Sunburn. 26th to 30th there are bookings. So Sunburn is a festival which brings in different types of crowd, whether they are youth or whether they are elders or families. They come to Goa for celebration. This festival is very much required for the economic growth of Goa. Right now, for the last 2-3 months, we had a very bad season, and this coming week we are expecting crowd in Goa, and 50% crowd comes because of festivals like Sunburn. पर्यटनात आडखळ निर्माण करपी विशय जाग्यार घालपा खातीर बसका घेवची पडटली। अशे कितलेशेच विशय आसात जे जाग्यार घालचे पडटले अशें मायकल म्हणटा। The department head who is there, that is the director, MD of GTDC and TTAG needs to sit back again. Every 10 days, every 12 days, every 15 days, because this is happening internationally. You go to place like Thailand, because I had gone over there and somebody took me for one of their meetings. The local stakeholders, that is hoteliers, restaurant owners, they have an association, and the government and the foreign they have foreign tour operators. They all sit and discuss the issues what they are facing in this industry. Requires certain corrections. What we have done wrong, the industry has done wrong. Could be overcharging by hotels, could be guest houses are overcharging, there could be so many things. There are so many reasons. Police stopping tourists, harassing them, asking for documents, saying that you will have to wait till Monday, so tourists get scared. See, there are so many issues in this industry which needs to be corrected. I will write to the tourism minister and the chief minister on this issue to also include me, because I am part of the industry. I am from the coastal belt. I can give them lot of feedbacks. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया। कसलोच परवानो दिवच्या पयलीं सनबर्न आयोजकांनी पर्यटन खात्यात 2.25 कोटी रुपया जमा करचे, उच्च न्यायालयान दिला आदेश। हे पैसे जमा करचे पयलीं पर्यटन खात्यान परवाने दिले जाल्यार हो न्यायालयाच्या आदेशाचो अपमान थारतलो अशें कोर्टान म्हणिल्ल्याचे याचिकादार ॲडव्होकेट रोहित ब्रासडिसान सांगले। पळयात पुराय बातमी। फाटल्या 2 वर्सां सावन ईडीएम आयोजकांनी सरकाराचे पैसे तिश्तत दवरल्यात। हे फेस्टिवल आयोजित करचे पयलीं तांणी थळावी पंचायती कडल्यान हरकतना दाखले घेवचे अशें कोर्टान आपल्या अंतरीम आदेशात म्हटलां। ह्या विशयाचेर TTAGनय आपले म्हणणे मांडला। गोंयच्या पर्यटना खातीर सनबर्न गरजेचे अशें तांचें म्हणणें। कोर्टान तांकां आगाऊ सुरक्षा रक्कम भरपाक सांगले, पूण तांकां ते पैसे भरपाक जमले ना।
We are not against the EDM festival or the Sunburn Music Festival, but the areas which is due to the state government has to be recovered. When this petition came up today, the court took a very serious note of it, and in fact directed, in the direction that came to be passed in today's order, was that they directed that the amount of rupees 75 lakhs would have to be given by way of security to secure the amount, to secure a major portion of the amount of around 1 crore 38 lakhs which is due to the government of Goa, and the 1 crore 50 lakhs which is supposed to be deposited for this function that is being held in December has to be deposited by way of security. So the total amount of rupees 2 crores 25 lakhs has to be deposited has to be given as security and has to be furnished to the Directorate of Tourism. Whilst making these observations and directions, the Honorable High Court Justice Sonap has in fact made it very clear to the Advocate General Devidas Pangam that he has to convey it to the Directorate of Tourism that if the Sunburn Music Festival is held without recovering or securing the amount of rupees 2 crores 25 as ordered by the court in the order today, then the Directorate of Tourism will be personally held for contempt of court. Furthermore, the court directed that if this amount of rupees 2 crores 25 lakhs is secured by furnishing proper appropriate security before the Directorate of Tourism, then the permissions which the Sunburn organizers are supposed to get from the government authorities would have to be considered within a period of 48 hours. Now these were the directions given by the court today in its order, while in fact passing an interim order in our petition. I demand from the Chief Minister to sack this tourism minister who has been trying to shield them for reasons best known to him. Last year also it was due to our intervention that 2.5 crores was adjusted. It was not come voluntarily. It was done on the very last day, where the judge had to tell them, if you are not securing the money today, you cannot go ahead with the function. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आणि पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकारान सनबर्नाचेर आपले तोंड उगडले. फेस्टिवलाक आपलो तेको उक्तायतना ते म्हणटात वर्साक अशे 2 तरी फेस्टिवल जावपाक जाय. Hopefully it will be resolved. The Honorable High Court has given directions to remove all the stage and all whatever, and then only the panchayat to give them license. So hopefully they will remove all those things or go for a review petition, because time is limited. There should not be any cancellations of bookings because of various blockages what they are facing, the organizers are facing. I feel that this will be resolved in the next 2 days, at least twice now, and we can have it in the summer, in April. Now and when? April, and because April most of the children they finish their exams and it's a vacation time in Goa, and April there can be another festival which will also bring a lot of tourists to Goa. It's required. If you are one side you are saying this is a tourist destination, one side you are saying you don't want Sunburn, it's not right. Festivals like Sunburn are welcome into Goa, and they, because 10 o'clock they stop music, 10:05 you will not find Sunburn playing or any other big musical festivals playing. So they go as per exactly Supreme Court guidelines, rules which are framed, monitored by the High Court, monitored by the Sound Committee. पळयात ते कितें म्हणटात ते. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचो पुर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्ल्या गोंयकारांचेर कसलोच परिणाम जावचो ना. तुमच्या पुर्तुगीज पासपोर्टाचेर सरकाराची कांयच हरकत ना. पुर्तुगीज पासपोर्ट आसूनय उपरांत तुमच्यान भारतीय पासपोर्टा खातीर अर्ज करूं येता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याक लागून देशभर बोवाळ पडला. गोंय लेगीत तेका अपवाद ना. गोंयांत कितलेशेच जाण आसात जांचे कडेन पुर्तुगीज पासपोर्ट आसा. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याक लागून तांचे मदीं भिरांत निर्माण जाल्ली. पूण मुख्यमंत्र्यान सरकाराचें धोरण स्पश्ट केल्ल्यान हो विशय आतां क्लियर जाला. If someone, the Goan, wants to go for the Portugal and to have the Portugal, it is permissible. The same way, if someone from the Portugal is the originally Goan citizen wants to come, it is a process. It is he wants to apply for the research process, citizenship apply करपाक जाय आनी त्या पद्दतीन ताका गावता ती गावतली. त्या पद्दतीन कांय तितून व्हडलीशी चूक ना. सीएच्या बाबतीत तर हो गोंयचो विशय आनी रिगार्डींग द गोंयचे सेटलमेंट भायर जाल्ल्या ताजो तर विशयच ना. म्हाज्या म्हायती खातीर दिसता त्या बद्दल सगळ्यांनी निश्चिंत रावचें. हांवें म्हाज्या कालूय भाशणांत सांगलां सीएचो असर गोंयचेर कांयच पडना. कोण तरी येता थंय कितें तरी उलयता, भायले कोण तरी जमा जाता आनी कितें तरी करता. हें लोकांक भडकोवपाची भाशा हे थोड्या जाणांनी बंद करपाक जाय आनी तें करचें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ह्या ना जाल्यार त्या मार्गान गोंयच्यो खणी चालू करतले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. मुख्यमंत्री मुखार म्हणटा सगळे पर्याय उक्ते आसात. खण महामंडळ स्थापन करपाचो पर्याय लेगीत ताणें भायर मारलो ना. खणींचो प्रस्न सर्वोच्च न्यायालयात आसा. डिसेंबर म्हयन्यांत ताची सुनावणी जावपाची आसलेली, पूण कांय कारणाक लागून ही सुनावणी फुडें धुकल्ल्या. अशें आसूनय मुख्यमंत्र्यान खणी परत सुरू करपा खातीर डिसेंबराची डेडलायन दिल्या. आमी खंयच्या ना खंयच्या माध्यमांतल्यान सोल्युशन काडपाचे विचार आसा. खरें म्हणजे ह्या डेटीक सोल्युशन येतलें अशी आमकां खात्री आसली, बट ती डेट प्रोलॉंग जाली तेच्या खातीर रावल्या. ऑल ऑप्शन्स आर ओपन. हय हय हय. आल्तिनो वयल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. अभयारण्या भोंवतणच्या बफर झोनाक लागून बोवाळ पडलेलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखाला शुक्रारा जाल्ले बसकेत ह्या विशयाचेर चर्चा जाली. मुख्यमंत्र्यान ह्या विशयाचेर कांय सुचोवण्यो केल्या. ह्या विशयावेली फुडली बसका 8 दिसां भितर जातली. अभयारण्या भोंवतणी 1 किलोमिटरा मेरेन अघोरीत केल्ल्या बफर झोनाक सांगेच्या लोकांनी खर विरोध केलो. ह्या बफर झोनाक लागून संडास बांदपाचें सोडूनच दिया, तांकां घराचें नूतनीकरणूय करपाक मेळना खंय. ह्या विशयाचेर संबंधितांनी तांचे प्रश्न लिखीत स्वरुपात तांकां धाडचे अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हांवें ताका 2 गजाली सांगल्या. जालां कितें तें म्हणटा 2014चे सर्कुलर आमकां आयज पर्यंत कांयच कळ्ळें ना. हांवें सगळ्या लोकांक कितें सांगलां, तुमचे प्रॉब्लेम कितें इको सेन्सिटीव झोन रिलेटेड कितें आसा तितके प्रॉब्लेम. तुमकां कोणाक घर बांदूंक येना, टॉयलेट बांदूंक येना, गोठो बांदूंक मेळना किंवा आनी कितें करूंक मेळना, इतके सगळे प्रॉब्लेम तांकां सांगात. अजून इको सेन्सिटिव्हची बॉर्डर डिक्लेअर्ड ना, हे सगळें तांकां सांगात. हांकां सांगलां सगळे प्रॉब्लेम एकदाचे बरोवन घेयात. ताजेर सोल्युशन कशें काडपाचें तें बरोवन घेयात आनी ताजेर सजेशन्स कितें अननेसेसरी सेक्रेटरीआनी ह्याच लोकांनी सजेशन दिवपाक जाय. इफ इन केस आमकां जर नवीन नोटिफिकेशन काडचें पडटा किंवा आमकां MOUफाक रिक्वेस्ट करची पडटा, 1 किलोमिटर इज द बफर झोन. हो सगळो कन्सिडर करून तांचे म्हणणें आहा बऱ्योचश्यो गजाली आमी एलाव केल्ल्यो आसा. कन्स्ट्रक्शन करपाक आमी कोण आडयना, टॉयलेट बांदपाक कोण आमी आडयना, हें हेंचें म्हणणें आहा. ते म्हणटा तशें ना. त्या ती दोगांय मदलो पयलीं समजून घे. म्हटल्यार जे मिसअंडरस्टँडींग आहा दोगांच्या मदीं, जे विशय उरता सपोज जाल्यार ते रिजॉल्व कशें करपाचें हें परत आसरशी 8 दिसांनी मिटींग. आज तांकां कलेक्टर लागतलो, डेप्युटी कलेक्टर लागतलो, ट्रायबलूय लागतले. ह्या सगळ्यांक घेवन विदीन 8 डेज परत एकदा मिटींग घेवया आनी पुराय इश्यू रिजॉल्व करूया हें सांगलां आमी. पण आमची जे पळय प्रामुख्यान 3 इश्यू आशिल्ले. आमी म्हणिल्लें की इको सेन्सिटीव झोन डिनोटिफाय कर, आमची प्रायवेट लँड ज्यो पळय प्रायवेट फॉरेस्ट केल्यात त्यो डिनोटिफाय कर आनी प्रायवेट लँड ज्यो पळय फॉरेस्टां घाल्यात त्योय भायर काडच्यो, आतां वायल्ड लायफ त्योय भायर काडच्यो अशें म्हणिल्लें. ताजेर मिटींग जाली. आमकां CMान सांगलें की तुमची ज्यो डिफिकल्टीज आसा त्यो परत एकदां बरोवन सगळे ऑफिसरां मुखार दवरात. त्यो डिस्कशन येवनी. डिस्कशन आयले नंतर मागीर जे पळय आमची तांची जें कितें म्हणणें आसा की मॅक्झिमम कितली रिलीफ ते आमकां दिवपाक शकतात ती रिलीफ आमी दिवपाक पळोवया अशें म्हणून परत एकदां CMान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. त्या प्रमाणे 24 तारखेर आमची नोट्स कितें आसा आमी दवरतले. 26 तारखेर तांणी परत एक मिटींग आपोवन ताजेर तांची कितें म्हणणें आसा तेंय आमकां सांगतले. ताजे नंतर परत एकदां CMा कडेन मिटींग जावन हाजेर ह्या विशयाचेर सविस्तर डिस्कशन जावन आमकां हातूंतल्यान रिलीफ दितले अशें म्हणून CMान आश्वासन दिलें आसा. जे नोट डावन जाल्ले कडेन पेपर वर्क क्लियर जाल्या नंतरच आमी फुडले विशय क्लियर करता. 24 तारखेर आमचे पळय कितें डिसिशन आसा ते आमी 24 तारखेर आमी तांकां बरोवन दितले. सादारण फुडले एक 4 ते 5 दिसां भितर तेणें 24 तारखे नंतर 5-6 दिसां भितर तेणें आमकां सगळें क्लियरिटी दिता म्हणून सांगलां. बसून एक्रॉस द टेबल आमच्या पॉयंट्साची डिस्कशन जातलें कितें कितें प्रॉब्लेम आसा ते आनी तें डिस्कशन जाल्या नंतर सोल्युशन कशें काडपाक मेळटा हेजेर विचार जातलो. पूण 8 दिसांक डॉक्युमेंटाक 8 दीस पुरो ना 8 दिसांनी डॉक्युमेंटेशन जायना. जे पॉयंट्स आमी दिता ताजेर डिस्कशन जातलें आनी ताजे फुडले पळय कितें आसा जे इश्यू आशिल्ले आनी ताजे फुडले पळय कितें विशय आसा ते तांणी इन रिटर्न्स आमकां दिवनी की आमकां हेजें सोल्युशन कशें दितले हें सांगलां पुरो आमकां. 19 विलेजीस तातूंत भितर घालपाच्यो आनी बाकीच्यो एक्सक्लूड करपा खातीर
डिमांड केल्लो वो ताजे नंतर कितें फॉर्मुलेशन जालां कांय खबर ना आनी आतां अकस्मात एकाली 69 आउट ऑफ 69 विलेजीस परत एक फावटी ताणें आयडेंटिफाय केल्यो अँड मोस्ट ऑफ दीज विलेजीस आर फ्रॉम सांगे म्हणजे 32 सांगे 31 हे जे आसात सत्तरी बाकीचे 2 ईच फ्रॉम फोंडा अँड केपें आनीक एक काणकोणचे 2 आसात. टोटल वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा त्याचे भायर आतां 1 किलोमिटर हो बफर झोन आसा तो इको सेन्सिटीव झोन म्हणून केल्लो आसा वीच इज अपोज्ड बाय ऑल दी म्हणजे नेतुर्लेचे विलेजर्स आसात किंवा सांग्यावेले सगळे ज्यो एरियाज आसात तांकां. पणजेचेर आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. बुधवारा जाल्ली म्हापसा पालिकेची बसका बस स्टँड आणि कोयराच्या विशयावयल्यान बरीच गाजली. बस स्टँडाच्या कामाची निविदा 8 जानेवारीक दिवपाचो निर्णय ह्या बसकेत जालो. 15 जानेवारीच्यान बस स्टँडाच्या कामाक प्रत्यक्षात सुरवात जातली. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर नेवरेकरान आमकां एक कमीट केला की म्हापशा उदकाची जे सप्लाय आसा बरे भशेन तो मॉनिटर करतलो आनी एक 7 कितें पॉयंट आमी शॉर्टलिस्ट केल्ले वीच वी वील बी मॉनिटरींग टुगेदर. बेसिकली वॉटर जे वेस्ट जाता लिकेज करेक्टीव मेजर्स तेंचे बाकीचे सद्दिमान सगळें घातिना. सेकंड इशू तो आमचो बस स्टँडाचो सिमिलरली फर्स्ट वेज 20 करोडाचें काम जे आहा पळय तें आमी अप्रॉक्सिमेटली 1 म्हयनो पयलीं सेक्रेटरीएटान आमी डिसिजन घेतलेलें की 20 करोडाचें काम जे आहा तें सरकारान प्रायोरिटी दिवचें आनी सेकंड जो फेजाचें काम जे आहा पळय टू कीप इट ऑन होल्ड सो द डिसिजन वी टेकन with I think director under secretary transport M&A. Subsequently a short tender will be called within 7 days and by the 8th of Jan we are looking at issuing the work order and commencement of the work is expected by the 15th of Jan or the second half of Jan with regards to the proposed process. So that will consist of asphalting, fitting your shed for the public and toilets. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दाऊद आगा आनी नफिसा आगाचे चलयेन आपूण जावन आत्महत्या करूंक ना हो खून वा घातपात आसूं येता देखून पुलिशेन ताचो खोलायेन तपास करचो अशी मागणी ह्युमन रायट डिफेंडर्स ह्या NGOन केल्या. डिसेंबराचे 4 तारखेर करंजाळेच्या फ्लॅटात आगाचे चलये गूढ रितीन मरण आयिल्ले. उपरांत हे चलये वांगडा रावपी मनशान हे चलयेन गळफास लावन घेवन आत्महत्या केल्ल्याचें पणजे पुलिसांक कळीत केल्लें. पूण हे चलयेचे आवय बापूय पुलिसांच्या तपासाचेर समाधानी नात. With regard to the recent death of Mrs. Rukhsar Khan, which took place on 4th December 2019 at her rented flat in Karanzalim, the same young lady who was recently employed with an offshore casino dealt in check. NGO Human Rights Defenders today have informed the Superintendent of Police North Goa that we, along with the family members of late Mrs. Rukhsar Khan, are not satisfied with the slow ongoing investigation which is being conducted by the Panjim police personnel. The police have prima facie registered this case as a suicide, but they have not yet rejected or denied the statement or the allegation from the parents that Rukhsar Khan was murdered. In fact, the police are waiting for the post-mortem report. पुलिशेन मुळाव्या पावण्यार आत्महत्या म्हण हे केशीची नोंद केल्या खरी पूण ही घातपाताची वा खुनाची केस आसूं येता हो चलयेच्या आवय बापायचो आरोपय पुलीस भायर येनात अशें ह्युमन रायट्स डिफेंडर्सांचें म्हणणें. The police believe the story of Mr. Negi and have prima facie stated that it's a case of suicide. However, the parents of Mrs. Rukhsar Khan, her family members, her brothers and NGO Human Rights Defenders have raised strong suspicion demanding Mr. Negi to be booked in the full planned murder of Mrs. Rukhsar Khan. दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर शुक्रारा प्रायोगिक तत्वाचेर समांतर टॅक्सी ट्रॅक फेस 2 चालू केल्या. नव्या ट्रॅकाक लागून विमानां लँड केल्या उपरांत रनवे क्लियर जावन मेळटलो. धावपट्टी वयलो ताण उणो जातलो. हो रनवे बोईंग विमानाकूय बरे भशेन हाताळपाक शकतली.
विमानतळ संचालक गगन मलिक आणि गोवा नेव्हल एरिया रियल ॲडमिरल कमांड फ्लॅग ऑफिसर फिलिपोज दी पायनो मुतील ह्या वेळार हजर आसले. 15 ते 17 विमानां हाताळपाची तांक आशिल्ली ही धांवपट्टी 18 विमानां लेगीत हाताळपाक शकतली. फेज 1 आदी सावन वापरत आयल्यात. फेज 2 आता प्रायोगिक तत्वाचेर सुरू जातली. इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो रनवे ऑक्यूपेंसी टाइम था हमारा वो रिड्यूस होगा. हमारे जो ATCOs के ऊपर प्रेशर रहता था एयरक्राफ्ट का, बिकॉज गोवा बहुत बिजी एयरपोर्ट है, वो प्रेशर उनके ऊपर से रिड्यूस होगा. बिकॉज टैक्सी ट्रैक जो 26 से लैंड कर रहा है वो इस PTT पे आ जाएगा. या 747 बोइंग एयरक्राफ्ट थे जो पूरा रनवे ट्रेवर्स करते थे, वापस उनको पूरा रनवे ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं है. तो हमारे पास रनवे ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा. अब रनवे ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा तो उसमें हमारे पास गुंजाइश है कि हम 1-2 जहाज़ों को और बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन. जो हम ट्रायल रन में हमने इसको डाला है तो उसके हिसाब से देख के सारी कैलकुलेशन हम करेंगे. दिस पैरेलल टैक्सी ट्रैक इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट. 747 E series aircraft can be easily handled by this parallel taxi track. Now we are using but trial operations is that because once we put such a system into a regular operation, before that you have to go through trial, see things, any difficulties, any fine tuning is required. So that process is going on. Total length is around 3 kilometers. So we have widened our taxi tracks, we have widened the taxi tracks of Navy also. So this will enhance the operational capability of Indian Navy also. This will ensure that soon after landing, the aircraft can clear off the main runway and the runway occupancy time will reduce. दाबोळी विमानतळावेल्यान आमचो खबराकार हिरू महाली. आता पळोवया न्यूज राऊंडअप. म्हापशेकारांक आता वेगवेगळ्या तरांचे केक, बिस्किटी, पेस्ट्री, डोनट्स आनी हेर खावपाच्यो वस्तू एकेच सुवातेचेर मेळपाची वेवस्था जाल्या. म्हापशेच्या बाजारात गोल्डन बेकरीचे बुधवारा उक्तावण जालें. NGO सांगातान पुण्याच्या ट्रिमिती ट्रस्टाच्या जोड पावलान माइंडस्कोप ह्या 4थ्या मेंटल हेल्थ फिल्म फेस्टिवलाचें आयोजन केलां. हे फिल्म फेस्टिवल डिसेंबराचे 22 तारखेर पणजे जातले. गांवगिरी जीण कलेच्या रुपान मांडपी कला प्रकार म्हटल्यार रणमाले. सावर्शेच्या ग्रामीण कला आनी सांस्कृतीक संस्थेन डिसेंबराचे 21 आनी 22 तारखेर रणमाले महोत्सवाचें आयोजन केलां. ह्या महोत्सवाच्या आयोजनाक कला आनी सांस्कृतीक खातें, गोंय कोंकणी अकादमी आनी सालेरीच्या सिद्धेश्वर रणमाले पंगडान पालव दिला. गोंय मुक्ती दिसा निमतान रोटरी क्लबान पेंटिंग सर्तीचें आयोजन केल्लें. पणजेच्या चिल्ड्रन पार्कात हे सर्तीचें आयोजन केल्लें. सर्तीत कितल्याशाच भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. वास्कोचो आमदार काल्लूस आल्मेदान शुक्रारा सासमोळे तळ्याची पळोवणी केली. ह्या तळ्यात नाका आशिल्ली घाण साठवून रावलेली. आमदार काल्लूस आल्मेदान फुडाकार घेवन उदका स्त्रोत्र खात्याच्या मजतीन तळें निवळ केलें. सद्याक तळ्याची सोबितीकरणाचें काम चालू आसा. सांखळी पालिकेन बांदिल्ल्या खेळा मैदानाचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. ह्या खेळा मैदानाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामा खातीर शक्य ती मदत करपाचें आश्वासन तांणी ह्या वेळार दिलें. बायलांचेर जावपी बलात्कार आनी छळणुकीच्या केशीचेर सरकाराचें लक्ष ओडपा खातीर नारी शक्तीन 21 तारखेर रॅलीचें आयोजन केलां. फोंड्याच्या क्रांती मैदाना वयल्यान हे रॅलीक सुरवात जातली. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. तर मेळ्या परत गोवा 365. देव बरें करूं.